Devaci Surya Veda Kushal Kai Santos Makadi Tolia Devashi Viswas Doruna Veda Devashi Veda Tuzo Uzward Moshirga Tu Viswashi Mur बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाची काकलूत सुमया जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावमळीनो पिराचीत काळांत आमी आसां आनी आज आमचो किरीत मोग आमी बायग्योंत आंतोनीक दाखोवंक हे इगोर्जेंत आयल्या. आमकां ताची भोक्ती आसा आनी अदीक करून ह्या पिराचीत काळांत आमी भाग्यवंतपणी वाडूं म्हूण हेवूय इंतेसांव आमी घेवन आयल्या. आमच्या हे फिरगोजींत हो देखावो आमकां दिश्टी पडटा जो आमच्या कॉन्फरांत भावांनी तयार केला. तो जेजूक कांट्यांचो खुरीस घालतात आनी ताची खेबाडां कोत्तात. जेजू हे सगळें सोंसणिकायेन सोंसता आमच्या मोगा पासत. आमच्या जिवितांत कोश्ट आटेविटे येतात तेन्ना तोंडगार रावंक देवाचेर पातयूंक आनी आमकां कोण पिडापीड दिता तांचे पासत मागूंक आमकां आज ही जेजूची प्रेरणा मेवता. ही प्रेरणा घेवन आमचो काळ पिराचीत काळ बरे भशेन सारूंक भाग्यवंत आंतोनीचीच मजत आमकां सगल्यांक मागून घेवया. आनी दिनवासनेचें बलिदान देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार आमचें पातव गुडकून घेवन देवा लागीं एकामेका लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सोरपोतविदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच अंकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूट कोर, सोम्या काकलूट कोर, सोम्या काकलूट कोर. कृष्ण काकलूट कोर, कृष्ण काकलूट कोर, कृष्ण काकलूट कोर. सोम्या काकलूट कोर, सोम्या काकलूट कोर, सोम्या काकलूट कोर. प्रार्थुया. आपलो वाडदीस समोरुमतले आमच्या बाबा एड्रियन फेर्नांदीस ताचे पासत ह्या मिसांत मागुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, उतरां व्हरत्या
संस्कारांनी संवसार तूं नवो कोत्ताय ताचे वरवीं तुजे पवित्र सभेक सुयंबा व्हरत्या देण्यांनी भर आनी ह्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदार तिका निरंतरी फावो कर. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. एजिकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देवदूतान म्हाका देव मंदिराच्या दारवट्याशी परतून हाडलो. देव मंदिराचो फुडो उदेती वाटेन आसलो. थंय उदेती वाटेन देव मंदिराच्या उंबऱ्याक पोंदाक तान उदकाचो वाल भायर सरतालो आनी उदेती वाटेन व्हांवतालो. हें उदक देव मंदिराच्या उजवे कुशीक पडलें. वेदीचे दक्षिण वाटेन व्हांवतालें तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरीच्या दारवंट्यांतल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानूच व्हरून उदक उजवे वाटेन भायर व्हांवतालें थंय उदेती वाटेन आसलोल्या भायल्या दारवट्या लागीं म्हाका पावयलो. हातान माप घेवपाचें सूत धरून उदेती वाटेन तो गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. मागीर ताणें म्हाका वालांतल्यान व्हेलो. उदक पांयाच्या खुब्यांक पावतालें. दुसरे 1000 हात ताणें मेजले आनी म्हाका नव्यान वाल्यांतल्यान व्हेलो. आतां उदक म्हज्या दोंपराक पावतालें. आनीक 1000 हात ताणें मेजले आनी परतून म्हाका वालांतल्यान व्हेलो. हे पावटी उदक पेंगटाक पावतालें. नव्यान ताणें 1000 हात मेजले. आतां नोद जाल्ली आनी ते नोदींतल्यान मोज्यान उतरूंक जायना जालें, कित्याक वाल चडून उदक खोल उदक जाल्लें, उतरूंक जायना तसली नोद. तेन्ना ताणें म्हटलें, मनशाच्या पुता, तुवें हें देखलाय मूं. मागीर ताणें म्हाका ओदीक पयस व्हेलो आनी परतून नदीचे देगेर पावयलो. परतून पावलो तेन्ना नदीचे देगेर दोनूय वाटांनी हांवें खूब झाडां देखलीं. ताणें म्हणलें, हें उदक उदेती वाटेन व्हांवून आराबाक आनी दर्यान पर्यान पावता आनी दर्यान पावतच दर्याचें उदक गोड करता आनी जूंय ही नोद पावता थंय जिवी रचना जिवी उरतली आनी जायती मासली जाचतली. कारण हें उदक पावता थंयसर भलायकी हाडटा आनी ही नोद व्हांवता थंयसर सुबां जिवीत उपजता. नदीच्या दोनूय वाटांनी देगेर सगल्या जिनसाची फळां दिता तसलीं झाडां जातलीं. ताचीं पानां कदींच बावचीं नात आनी ताचीं फळां कमी जावचीं नात. म्हयन्याच्या म्हयन्या तांकां नवीं फळां जातलीं, कित्याक देव मंदिरांतसून व्हांवतल्या उदकान तीं शिंपल्यान. तांचीं फळां खावपाक बरीं आसतलीं आनी तांचीं पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचें उतर. आमचो जबाब. दरबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो म्हणुया. दरबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देव आमचो आसरो, तो आमचें बोल. कोश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. भूंय कांपल्यार कांपूं, दोंगर खोल दर्यांत उमटून पडूं, आमी हालचीं ना. जबाब. दरबारांचो सर्वेस्पर आमच्या सांगाता आसा. जाकोबाचो देव आमचो किल्लो. देवाचे शाराक कुशलकाय हाडटली. व्हांवतात उदकां एक नदीची. भोव व्हडट्या सर्वेस्पराचो
पवित्र निवास तुय आसो उबो देवान जर ठिकाण केला शारामध्ये तर ते शार हालत कशें जबाब दोलबरांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जाकोबाचो देव आमचो किल्लो दोरबरांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जगाबाचो देव आमचो किल्लो येयात कोलयात सर्वेस्पोराची कर्तृत्वां ताणें पृथ्वीचेर केल्ली अजापां जबाब दोलबरांचो सर्वेस्पोर आमच्या सांगाता आसा जाकोबाचो देव आमचो किल्लो उद्गार Stuti tuca Christa, Raya sasnancha. Stuti tuca Christa, Raya sasnancha. निर्मोल काळीज देवा रचून घाल म्हज्या वड्ड्यान आनी तुजे सरवणेचो परतून म्हाका सोतोस दी Stuti tuca Christa, Raya sasnancha. Stuti tuca Christa, Raya sasnancha. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जिवावां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका जुदेवांची परब आसली आनी जेजू जेरुजाल्याक गेलोलो जेरुजाल्याक शेळयांचे तोळये लागीं एक बांदावळ आसा एब्रेव भाशेन तिका बेतजादा म्हणटात तिका 5 तारांगणां आसात तुय कुड्डी तोंटी आरेन दवरलोलीं असलीं खूब पिडेवंतां पडलोलीं आसलीं तीं सगलीं उदक आलतले म्हूण रावतालीं सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्नाय तोळयेंत देंवतालो आनी उदक आलतालें उदक आलतकूच जीं कोण पयलीं उदकांत देंवतालीं तीं कसलेय पिडेंतलीं बरीं जातालीं तुय एक पिडेवंत आसलो ताचे पिडेक 38 वर्सां जालोलीं जेजून ताका देखलो आनी तो तुय जायतो काळ असले गोतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका विचारलें तूं बरो जावंक सोदताय पिडेवंतान ताका जाप दिली सायबा उदक आलता तेन्ना म्हाका तळयेंत घालूंक म्हजे लागीं कोण ना आनी हांव वेता म्हणसर दुसरो येवन आपूण पयलो भितर सोदता जेजून ताका म्हळें उठ तुजें आंतरूण उखळ आनी चल आनी त्याच वेळार तो बरो जालो आनी आपलें आंतरूण उखलून तो चलूंक लागलो हो दीस सोनवार आसलो देखून पिडेंतलो सुटलेल्या मनशाक जुदेवांनी म्हणलें आज सोनवार तुज्यान आंतरूण उखलू नजो ताणें तांकां जाप दिली जाणें म्हाका बरो केला ताणें म्हाका अशें म्हळें तुजें आंतरूण उखळ आनी चल ताणें ताचे कडेन विचारलें तुजें आंतरूण उखळ आनी चल अशें तुका कोणें म्हळें तर कोणें म्हटलोलें तें तो बरो जाल्लो मनीस नकळो आसलो कित्याक तुय जी लोकांची लूट जाल्ली तिचे मदें जेजू नांच जाल्लो उपरांत तो जेजूक देव मंदिरांत मेळ्ळो आनी जेजून ताका विचारलें पळय तूं आतां बरो जालोय आनीक पातोक करिनाकाय ना तर तुका कितें आदलिवून पाश्ट जायत तो मनीस गेलो आनी आपणाक बरो केला तो जेजू म्हूण ताणें जुदेवांक सांगलें
आनी जेजू असल्यो वस्तू सोनवारा दिसा कोरी देखून जुदेव ताचे पाटल्यान लागलोले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने वकरणी तुका कृष्ण. मोगाळ बांबडीनो कालच्या दिसाक तावन आनी 2 सातोडी आमकां सदांच बायग्योन जुवांवाचें शुभ वर्तमान परगोटलेले आयकूंक येतले. आदीं चडशे मातेवाचें, लुकासाचें आनी भोव थोडे पाटी मार्कूचें शुभ वर्तमान आमकां आयकूंक आयलां. ही 3 सातोडी, 4थें आनी 5वें सातोडें जुवांवाचें. आनी जुवांवाचें शुभ वर्तमान खोल ओढत आसतलें शुभ वर्तमान. तो बरयता, ताका जाय तो ओढत आहा आनी ते पासत पवित्र सभा हें शुभ वर्तमान परगोडटा. अदीक करून जी 9 शिसां आहात म्हणजे क्रिस्ती धर्मान भितर सरूंक सोदतात तांकां 9 शिसां म्हणटात. 9 शिसांची तयारी करता आसतना तांणी आयकूंक जाय हें देवाचें उतर. तांकां आख्खे मिसांत वांटो घेवंक दिनात. फकत शेरमां पासून तांच्यान रावूं येता, मागीर तीं वचूं येतात तांच्यांनी. आनी तांकां लागून ही सगळी शिकोवण पवित्र सभा दिता. पूण ही शिकोवण आमकांय गरजेची. ही शिकोवण म्हळ्यार पवित्र स्नाना वयर, बावतिजमा वयर ही शिकोवण. आनी ते पासत आज दोनूय वाचपां उदकाची खबर कोत्तात. पयलें वाचप बरे भाशेन आमी आयकलां जाल्यार देव मंदिराचे उजवे वाटेंतल्यान उदक व्हांवतालें. हें उदक सगळ्याक वेतालें. हें उदक ताची न्हंय जावन तें मागीर दर्यांत वेतालें. उजवे वाटेंतल्यान देव मंदीर आहा, देव मंदिराचे उजवे वाटेंतल्यान तान उदक व्हांवता. कित्याक उजवी वाट देवाची म्हळ्यार शक्ती आसतली बाजू. कितेंय तर उजवे हातान आमी कोत्ता तें देवाची शक्ती घेवन कोता. देव मंदिराचे उजवे वाटेंतल्यान उदक व्हांवतालें. आनी ते पासत आमी देवाचें उतर सदांच वेदीचे उजवे वाटेन दवरता. ही वेदी उजवे वाटेन हें स्थान आहा. पयलें थंय आसलें, हांवें तें हे वाटेन हाडलां. हाका लागून बेश्टेंच न्हय, देव मंदिराचे उजवे वाटेंतल्यान देवाचें बोळ व्हांवता. उदका परी तें व्हांवता आनी हें बोळ नोद जाल्ल्या भशेन वचून 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 दर्या सागरांत पावता. म्हणजे जीं कोण देव मंदिरांत येतात देवाचें बोळ अनुभवून तीं सारकीं दर्या भशेन सारकीं वेतात न्हंयचे भाशेन आनी मागीर दर्यांत पावतात. आनी बरें सांगलोलें आहा, ह्या देगेर, न्हंयच्या देगेर लायलोल्या झाडांक फळां सदांच जातात. म्हणजे फळांचो काळ आहा तेन्नाच न्हय, वर्साचे 12 म्हयने तांकां फळां जातात. तांचीं पानां ओंकताक उपकारतात, तांचीं पाळां ओंकतात उपकारतात, तांचीं फळां ओंकताक उपकारतात, वो बूक मारूंक उपकारतात. इतलीं झाडां कित्याक उदकांतल्यान तीं शिंपल्यांत आनी उदकाचें बोळ तांकां मेळ्ळां. हें बोळ देवा कडसून येता अशें आमकां प्रवादियास करीत भाशेन सांगता. इतली शक्ती देव मंदिरांतल्यान भायर सोदता. आमचो बावतीज देव मंदिरांतूच जाल्लो. देव मंदिरांत आमकां बावतीज दिल्लो आनी बावतीज दिवन आमकां धाडल्यांत न्हंयचे भाशेन, पूण एकमुडी जावंक न्हय, फळां दिवंक धाडल्यांत. पाळां आमचीं वखदाचीं जावं येता, आमचीं फळां बरीं जावं येता. आनी ते पासत हीं झाडां जीं दर्याचे देगेर लायल्यान तीं पेकोवणी हाडटात. सगल्यांक पेकोवणी. पेकोवणीचो दूत जोण एकलो जाका उदकान बुडोवन काडला बावतिजमाच्या साक्रामेंतान. आनी हो बावतिजमाचो साक्रामेंत आमकां इतलो गरजेचो की हो साक्रामेंत आमकां आमचें क्रिस्ती जिवीत बरे भाशेन जिवंक आदार दिता. उदकाचेर नदर मारुया, कित्याक आयच्या शुभ वर्तमानांतूय हे तोडयेची खबर करतात. आनी हे तोडयेंत देव चमत्कारां कोत्ता.
केदनाय उमकेच दिसा आनी ताका सोयेक मेळ्ळा. आर्येचो मनीस तुमी केदनान पळयतात जाल्यार आर जाल्लो मनीस चलता तेदना चुरचुरे दिसतात. ह्या रस्त्यार एकलो केदनाय आर जाल्लो मनीस हांवें पळयला कितलो वेळ घेता. आनी हांव सदांच म्हणटा सायबा चलयतल्यांनी आपली गाडी सिंतीदान चलोवची आनी ताका सांबाळचो. ताचे कडेन पावलां मारूंक जायना. एक एक पावल आवगोड ऐन तो मागता. तेच भाशेन हे 38 वर्सां आर जाल्ल्या मनशाक आवगोड जातालें. तो हालता म्हणसर आनी कोणाक उडकी मारतालो. पूण ताचे कोश्ट आर्येचे कोश्ट आनी ताचे दुसरेय कोश्ट आहात. म्हणजे हांव भितर सरूंक सोदतां पूण पावना. हेवूय कोश्ट ताचे 2 तोरांचे कोश्ट ताका आसले. आनीक जेजू बरी भशेन ताचे कडेन विचारता तूं बरो जावंक सोदताय. आनी तो म्हणटा सायबा जायना कशेंच. हांव हालता म्हणसर दुसरो पडटा भितर. आनी हांव तसोच उत्ता कितलीं वर्सां जालीं हे थोडी अशी आहा सोंसणीकाय नाहा. एक दीस देव म्हाका बरो कोत्तलोच. 38 वर्सां हो पिडेवून थंय रावलो. सांता मोनिका तेज भाशेन 30 वर्सां वयर तें रडलें आनी रडून रडून ताच्या दोनूय दोळ्यांक एके भाशेन खिणां पडलेलीं रडून रडून. पूण तें जाणा आसलें एक दीस देव म्हजी मागणी आयकतलो आनी म्हज्या पुताक बरो कोत्तलो. केलोच. देवाक वेळ ना. वेळ आमकां आहा. आमी वेळ मेजता. देवाक वेळ ना. आनी देवाचें बरेंपण उदका परी व्हांवता. उदका परी सगल्याक पावता. आनी जें जें उदक पावलां तितल्यांकूय बरेंपण हाडटा. हें देवाचें बरेंपण. देव आमकां बरेंपण दिता तेन्ना असलें बरेंपण दिता. ते पासत आमचो बावतीज एकदम गरजेचो. उदकाचेर आमी नदर मारुया अशें हांव तुमकां म्हणटलों. तुमचे कडेन तर विचारीत उदक कसली खुणां तुमी म्हाका ठाट करून म्हणटल्यात. उदक साफाय करपाची खुणां. उदक साफ करता सगलें निवड करता. इतलेंच न्हय उदका भायर साफाये भायर उदक पयले सुवातेर जिवीत दितली खुणां आनी उदक मरण दितली खुणां. हें आमी जाणा जावंक जाय. कितले जाण उदकांत बुडोवन मरतात. कितले जाण उदकांत जीव दिवन मरतात. बुडटी येवन कितले जाण मरतात. उदक खुणां मरणाची. उदक खुणां जिविताची. उदक ना जाल्यार जिवीत ना. खंयसरूय वच उदक ना जिवीत मोत्ता. ते पासत पयली खुणां उदक म्हळ्यार जिवीत दितली खुणां. दुसरें मरण आनी मागीर साफाय हाडटली. उदक कोणें साफ करूंक ना. उदक देवाचें. उदकाक आतां आमी फिल्टर घालता पूण उदक देवाचें. साफ करिना. कसलें उदक तें पूण देव तें उदक आमकां एक देणें कशें दिता. आमकां जिवितान भरूंक. आमकां ताणें रचल्यान बराबर हें उदक दिलां. आमचें जिवीत आमचेंच न्हय आख्खे पृथ्वीचें जिवीत. मनजातीचें जिवीत आनी झाडांचें जिवीत. मनजात उदक पिवंक खंय खंय वेता. झाडां आपलीं पहाडां पयस लेगून वतात उदक थंय आहा जाल्यार. इतलें पदवेदार उदक जें जिवीत दिता. आनी ह्या उदकांतल्यान जायतें बरेंपण झाडांक आनी मनजातींक आनी मनशाच्या जिवाकूच न्हय पूण बांदकाम करपाक उदक गरजेचें. ते पासत उदक जिवीत आमकां दिता. आनी हीच त्यो खुणां जेजून बावतिजमाच्या साक्रामेंतांत एके भाशेन आपणायल्यात. बावतिजमान उदका उदेशी मनशाक नवें जिवीत मेळटा. ताचीं पातकां साफ कोत्ता आनी बराबर नवें जिवीत दिता. 2 गूण उदकाचे. साफाय हें पातोक जें मूळ पातोक आहा तें साफ करून उडयता. सगलीं पातकां साफ कोत्ता आनी तेज्या उपरांत जिवीत दिता. ह्या पासत तें उदक गरजेचें आमकां. आनी उदक मरणूय दिता. जेजून ही खुणां विचून काडल्यात. मनीस बावतिजम घेता तेन्ना जेजूच्या मरणांत बुडयता आनी ताच्या जिवंतपणांत बुडोवन ताका वयर उबारता. खरें म्हळ्यार बावतिजम दिता तेन्ना मनशाक आख्खो बुडोवंक जाय. पूण आमी तशें जायना देखून आमी तकलेचेरूच घालता. कित्याक तकली आख्खे व्यक्तीक खुणायता.
तकलेर कितें जालें आख्खे व्यक्तीक तें पावलें कित्याक तकली आमचें सगळें जिवीत चलयता ते पासत गरजेचो तो सांदो तकलेचेर आमी उदक घालता आनी हे भाशेन मनशाची पातकां बक्षिता आनी मनशाक नवें जिवीत दिता बावतिजमा ह्या बावतिजमा वयर ह्या दिसांनी नियाळोंक आमकां आपयता आमी पिराचीत काळांत आसा आनी पिराचीत काळांत आमी नवीं मनशां जावंक सोदता हें देवाचे जोरींतलें उदक व्हांवत आहा म्हणजे साक्रामेंतांची जोर आमकां व्हांवता जावं मिसाची भेट हो साक्रामेंत जावं कुमसाराची भेट कुमसाराचो साक्रामेंत होय साक्रामेंत हे दोन साक्रामेंत आमकां नितळ करतात आनी ते पासत हो कुमसाराचो साक्रामेंत आमी घेवन ह्या दिसांनी आमच्या वारादांत आमी कुमसारां सुरू केल्यात आमी हे आनी ते फिरगोजेन वेता सोमाराक आनी मंगळाराक आमचे फिरगोजेन दुसरे पाद्री येतलेत ही जोर जिविताची जोर कुमसार जोर जायते पावट कुमसाराचो ओढत आमी नको कुमसार जाता पूण कुमसारांतल्यान हें देवाचे उजवे वाटेंतल्यान देव मंदिराच्या व्हांवतलें कुमसाराचें उदक आमकां नितळ कोत्ता आनी आमकां जिवितान बोत्ता मोरणांतली आमकां भायर काडटा आनी ते पासत मोगाळ बामणिनो ही दोन सातोळीं उरल्यांत आमची ह्या कोरेजमाची ही दोन सातोळीं आमची भितरली सफाई सुफाई करुया ह्या साक्रामेंताच्या उदकान मिसाचे भेटेच्या उदकान आनी उपरांत आमी नवीं मनशां जावंक वावरुया आमचें जिवीत पेकोवणी हाडटलें जिवीत जातलें आमचें जिवीत फोडां हाडटलें जिवीत आमचीं पानां ओकोद हाडटलीं पानां दुसऱ्यांक ओकोद दिवपाचीं पानां दुसऱ्यांक बरेंपण करपाचीं पानां जातलीं आमचीं पाळां बरीं जातलीं पाळां उपकारतात आमकां ओकदाक आनी हीं पाळां आमीच तीं आमी हें देवाच्या साक्रामेंताचें उदक व्हांवता तें उदक घेवन आमचीं पाळां आमी ओकदाचीं कोत्तल्या तर हें देणें आमकां मागुया जेजू ह्या साक्रामेंतांत देंवतलो कुडीन रोगतान देंवतलो आमचे भितर येतलो आनी जे भाशेन उदक व्हांवता तेच भाशेन ताची कृपा आमचे भितर व्हांवतली आनी ती कृपा आमचे खंय पेकोवणी गरजेची आहा खंय खंय पातोक आहा खंय खंय आर जाल्ली आहा आमचे कडेन काळजाक आर जाल्या आमचे नोदरेक आर जाल्या आमच्या पोटाक आर जाल्या आमच्या हाताक आर जाल्या आमच्या पांयांक आर जाल्या ही सगळी हें उदक साक्रामेंताचें उदक भोव पवित्र संस्काराचें जोर आमकां नितळ करतली हेंच देणें आमकां सगल्यांक ह्या मिसा बलिदानांत कोतकोत्यान मागून घेवया सगळीं आमी उबी रावया मोगाळ बांबळिनो आमचीं तेसांवां हे वेळार बायगोंत आंतोनीचे मजतीन देवा मर्यान उबारुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी ह्या प्राचीत काळान जिवीत नवसरपाची शिकवण आपले पोरजेक दिवंक तांकां काळजीदार कर म्हूण बापा लागीं मागुया आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी सगळ्या नागरिकां खातीर आपलो सेवा दिवंक आनी देशाची शांती खातीर ते वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आम्हा सोमेस्तांनी आमच्या जिवितान आसलेल्यो वायट संवयो ओळखून घेवन त्यो पयस करूंक आनी शेगुणान बोल्लेलें जिवीत जियोवपाचे यत्न करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया
मागणे ऐकून घे बापा. आयज एड्रियान फेर्नांडीस आपलो वाडदीस संभरमता. त्या समयार ताणें ह्या मिसाचें इंतेसांव भेटयलां. तोर बाग्योंत आतोनीचे विनवणेन बापान आपलो सुबा आशिर्वाद ताचेर घाल्या पुरो म्हूण मागुया. आमचे मागणे ऐकून घे बापा. सुर्गींच्या बोमोगाळ बापा, तुजे मुखार मांडलोली आमची इंतेसांवां तूं स्विकार कर आनी बावतिजमांची कृपा आमकां परत दी. आमचें जिवीत नवें करूंक क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमची सगळी गुपी चिंतां, आमची सगळी गोडी दुकां, आमचे आवडे आमची काळजां, हे तुकाच भेटयता दोनिया. तुझे बेटे बरी सगळे जावं कमी मुंड्याचे कुडके, तशे जावं सोऱ्याचे देबे, हेच कोतकोती आमचे आवडे. तुझे बेटे बरी सगळे जावं कमी मुंड्याचे कुडके, तशे जावं सोऱ्याचे देबे, हेच कोतकोती आमचे आवडे. तो altara velo undo, ani te calcitlo soro, donuj getat amco zago, betenditat amka vado. Tuže bete pori sogle, zawo kami mundiace kudke, toše zawo soryace debe, jec kotkoti amce आवडे. तुझे बेटे परी सगळे जावं कमी मुंड्याचे कुडके, तशे जावं सोऱ्याचे देबे, हेच कोतकोती आमचे आवडे. बाबा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सवमूळ मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी एके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, ह्या हातांतलीं घेतलोलीं देणी हो गोवांचो उंडो आनी हो दाकांचो सोरो आमी तुका पोत्तून भेटयता. ह्या विनाशी जिवितांत आमकां तुज्या रोचनांक तूं सांडिनाय, पूण तुज्या आदारान सांबाळटाय म्हूण ही देणी गोवाय दितात. आनी त्याच बरोबर अविनाशी जिविताचें खाण पिवण जातात. हो तांचो फोळ आमकां सदांच पूण भोव करून ह्या पिराचीत काळार मेळूसो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा उदेशी सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरां वरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या दुतां भक्तां सांगाती अनुदान आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरोच तूं पवित तूं सगल्या पवितपणांची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून इंदळी पवित कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या दोन दुतांक दिवन म्हळें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तीच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या दोन दुतांक दिवन म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्तां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात उबी रावया बावार्ताचो गुटपोर गोठुया तुझ्या कुर्सानी पुनोशी फोत पोर्णा वरवी तुवें आमकां सोडोयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या संस्कारलेल्या तशेंच याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय सर्वेश्वरा आमा समेस्तांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मरी देवाचे माई सांगाती तिचो निर्मळ पोती बायगोन जुजे बायगोन दोन दुतां बायगोन आंतोन आमच्या आस्कऱ्या बायगोन जुजेफाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर तांकां आनी जे इश्टा गतीन मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन आमच्या सोडवणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आत जोडून आमी सगलीं म्हणुया आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां थालणेक पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वंशान वतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय
कित्याक राजवट की पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाची आसना स्वामिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोबे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दियात देवाचे शेली देवाचे संवसाराचे शेली पाप संवसाराचे काडटली पाप काडटली आमची आमची काकुतकोर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकुतकोर देवाचे शेली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आनी आमकां पेकोवणी दिता तो ताच्या जेवणान आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली The Holy Communion is reserved only to those who are baptized in the Catholic Church and who remain in communion with the Catholic Church. People of other faith, please do not approach the Holy Communion table. तुझीच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोवल्या बुकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उंड्या तुझीच फाटल्यान येता जेजू
उबी रावया, प्रार्थुया. दोयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांक आत्मीक ओकोत जावच्याक ओ उंड्या आनी सोऱ्याचो संस्कार तुज्या पुतान घडोवन दवरला. तो आमकां कास्तीचें कारण जायना जावंक बोगोर ताचे उदेशी आमकां तुजें जिवीत आनी सोडवण मेळूशी कोर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. तुमच्या बावतिजमाच्या जिविताचें जिवीत बदलूंक आनी नवें करूंक तुमकां जेजूच्या बोळान धाडटा. देवाचे बूड उपकार. मुंगडाराच्या मुंगडाराक आमचोच फिरगोजीचो लोक न्हय पूण जायतो भायलो लोक येता आनी आमी कलेक्शन कितें जाता हांव तें फकत आयताराक सांगता. आयज म्हाका दिसलें मुंगडाराक तुमी येतात म्हणटूच तुमकांय येवंक आहा जाणा जावं कलेक्शन जालां 38,910 रुपये. तुमकां सगल्यांक आमी दिन वाचता आनी तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवान आपली विंचलोली आशिर्वचनां वतो म्हूण मागता. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण काल ते पडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोरंदुता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेतां आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उकटें कोत्ता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरोज त्या कुडियोत्म्यांच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरमोशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेंगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. ओरचोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन, तुका उलो मात्तोल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजी पदवेदार मोजोतीन एक खालतीकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनंतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनंती कर. आमेन.